कमिंग एट अ शॉर्ट नोटीस. तुमकां आपोवपाचें कारण म्हणल्यार आमची मॉडर्न मार्केट आतां बांदल्यार 1 म्हयनो जालो आनी त्या मॉडर्न मार्केटान कितें चलता कशें चलता अजून पासून शिस्त आसा काय ना तें सांगपा खातीर आयज तुमकां फुडली म्हायती नजीर खान थँक्यू एल्बिनो साबियो आणि माझे मीडिया रिपोर्टर्स वेलकम यू. आयज हांवें इश्यू घेतला मॉडर्न मार्केट. म्युन्सिपालिटी फिश मॉडर्न मार्केट म्हणून नाव दिलं आमी केलें. म्हणजे ॲक्च्युअली ते म्युन्सिपालिटीक वयता. चेअरपर्सन इज अ होल अँड सोल फॉर दॅट. बट तरी पर्यंत क्रेडीट आमचे MLAन घेतले आनी वास्कून कितें जाता म्हणून आमी हॅप्पी असले एज अ मॉडर्न मार्केट, फिश मॉडर्न मार्केट. बट आयज 1 म्हयनो जालो ऑलमोस्ट ते मॉडर्न मार्केट असं जालें. हांव पळोवपाक गेलो मॉडर्न मार्केट खरें मॉडर्न मार्केट विथ ऑल द फॅसिलिटीज आसा काय ना. सो हांवें थिंगा केन्ना गेलो पळय पयलींच हांवें स्टार्ट केलो ऑन द रोड. सो हांवें सांगलें ते होलसेलर फीश मार्केट आसा पळय वेंडर्स ते रस्त्याचेर रावन पयलीं फीश विकता. उदक थिंगा सोडटा, घाण वास येता आनी फूल थिंगा. आणि मेन थिंग इथे आमचे ते शंकराची टेम्पल आसा. एटलिस्ट शंकराची टेम्पल सरावंडींग क्लिननेस आसपाक जाय न्हू. ते थिंगा कोण हे येता पळय भक्त येता पळय तांकां वास मारता थिंगा, ते जायना. सेकंड थिंग आमचो म्युन्सिपालिटीचो सोपो कलेक्टर तो तेंचे कडेन कलेक्ट करतालो पयशे. हांवें तेका विचारलें तुका हिंगा कलेक्ट करपाचें कोण रायट दिला रे, हे हिंगा सारकें आसा ना तूं CO की सर. ते सोडून हांव भितर गेलो. भितर मार्केट खाली फक्त 4-5 आमचे फिशर फॉक्स वेंडर आसा पळय लोकल आमचे ते विकता. आनी तांकां विचारलें ना बाबा आमी कांय करपाक शकना, आमी उलोवपाक शकना, आमी उलयल्यार आमकां बॅकफायर जाता. आयज इतले व्हडले फीश मार्केट केला, इतले व्हडले फीश मार्केट कित्याक लागून बाबा सगळे अंडर वन रूफ तुम्ही बसया ना भितर कंपल्सरी करा आणि पब्लिक ऑटोमॅटिक वयतले. इफ एवरीथिंग इज इनसाइड पब्लिक वयतले. थोडे फीश भायर मेळटा, थोडे फीश भितर मेळटा. हे कशें चलता. आनी वास असले घाण अशें जाता की तशेंच तांकां टायम दिला खंय 8 to 10. ते कसली सिस्टम रे, कसलो लॉ. म्युन्सिपालिटी तुम्ही मॉडर्न फीश मार्केट बांधता इतले एक्सचेकराचे पयशे यूज जाता. हां आयज तुमकां हांवें पिक्चर दिला, फोटो दिला. तू फर्स्ट फ्लोराक वच, फर्स्ट फ्लोराक डेड इतले घाण. एटलिस्ट ते म्हाका दिसता 1947चो स्ट्रक्चर दिता आसा. 1947 सॉरी टू से दॅट. कोण ना, फक्त कपडे अदर थिंग डंप केला आणि सगळे फ्रूट वेंडर बी सर्कल बसता. इवन द वेजिटेबल वेंडर सर्कल बसता. आणि हे स्टेअर केसीचेर फ्रूट विकता. स्टेअर केसीचेर मेन स्टेअर केसीचेर हांकां म्हाका सांग आयज हांकां 1 रुपयाचेर एक सायडीक सगळ्यांक भितर घातल्या. पब्लीक येवचें ना. थोडे पब्लीक सांगता अरे म्हाका रस्त्याचेर मेळटा हांव हिंगासून घेता, हांव कित्याक वयर वचूं. सगळे फ्रूट वेंडराक वयर हाडा मरे, सगळे वेजिटेबल वेंडराक वयर आसा. सी दॅट मार्केट वील रन. ना जाल्यार हे जातले मुत्री स्टँड आणि इलिगल एक्टिविटी जातले ते मॉडर्न फीश मार्केटान. क्लिननेस काय ना, पयशे कलेक्ट करता, कांय धुयना, कांय ना. फक्त मॉडर्न मार्केट. कितें केलां हांवें मॉडर्न मार्केट केला. अरे मॉडर्न मार्केट केलं जाल्यार वचून पळया तुम्ही कितें केला ते. पब्लिकाक बेनिफीट आसा काय ना. हां बेनिफीट जातले. तुम्ही एक लॉ इम्प्लिमेंट केला. एवरीबडी हॅव टू सिट इनसाइड. Every fruit vendor have to sit inside. Every vegetable vendor have to sit. So naturally public कितें जातले खंयच मेळना आमकां थिंगा वचपाकूच जाय. आयज थिंगा फ्रूट वाले आसा. फीश एवरी नुकटाचेर फीश मेळटा. बायणा वच ते जंक्शनाक फीश, KTC बस स्टँडाक फीश, वाडेम जंक्शनाक फीश. अरे हांकां तुमी कितें दिला, पॉकेट कितें दिला आनी फीश मार्केट कित्याक केला. काढा मरे थिंगासून. तुम्ही उलयता व्हडले आमी अशें करतले, आमी अशें करतलो. आमचो तो CP आसा पळय केन्ना एक जागो जाता आतां आमी भायर बसपाक दिवचे ना, आमकां रोड परतून सेम जाले. वेजिटेबल मार्केट सगळे भायर येवन बसपाक लागले.
थोडे फूड वेंडराक भायर थिंगा बसपाक दिला तुम्ही सातगांवकाराचे कंपाउंडाचे भायर कित्याक तांकां हाडा मरे भितर तुम्ही ते पर्यंत आमचे कितें म्हणटा आमी लॉ इम्प्लिमेंट करना ते पर्यंत वास्को सुदरचो ना तो कितले बी मॉडर्न मार्केट म्हूण कितले बी आमचे पोर्ट सिटी म्हूण वास्को केन्ना डेव्हलप जायना ते पर्यंत आमकां एक बरो लिडर मेळना लिडर कसो आसा जाल्यार ही हॅव टू फायट ना कंपल्सरी भितर वसा तुम्ही थोडे जाणांक भायर दवरता थोडे जाणांक भितर दवरता म्हणल्यार तुमकां कितें तरी येता खर्च कितें तरी येता न्हू नाजाल्यार तुमचे कडेन जायना न्हू 2-3 म्हयने आमकां दिया and I will implement the law and I will see that everybody sit inside and Vasco be a free उत्पाद फ्री जातले सगळे फ्री जातले बरे बरे आमी काम करपाक शकता ब्युटिफिकेशन करपाक शकता कित्याक आयज हांवें ते फक्त मॉडर्न मार्केटाक घेतला एवरी आमचे 2-3 डेज हांव कॉन्फरन्स घेतलो वास्कोक इम्प्रुवमेंट करपाक आनी वास्को कितें जाय ते सांगपाक पब्लिकाक अवेरनेस करपाक आनी पब्लिकाचो म्हाका सपोर्ट जाय सो हे सगळे स्ट्रीमलायनाक घालपाक सीपी इज अ गुड फॉर नथींग सॉरी टू से इज अ हाय पोस्ट लेवल मॅन सॉरी टू से तेजे कडेन कांयच काम जायना अँड इज नॉट वर्थ फॉर दॅट पोस्ट तो कसो उरला कित्याक उरला ते आमी बी जाणा पब्लीक बी जाणा आनी तुमी बी जाणा सो तेका चेंज करपाक लागून आमकां कितें तरी करपाक जाय अँड वी हॅव टू फायट फॉर दॅट थँक्यू नजीबा हे जे तुम्ही आता सांगता दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्टकमिंग इलेक्शन और यू आर टेकिंग दिस इश्यू बिकॉज द इश्यू इज एक्झिस्टिंग ना वी हॅव बीन टेकिंग द इश्यू हांवें अशें न्हू हांवें खूब इश्यू घेतला आनी हांवें इश्यू इम्प्लिमेंट करून दाखयला हांवें असो ना की फक्त इलेक्शनाक लागून भायर सरला हुंदीरा सारको ना आय हॅव कम फॉर द रायट थिंग केन्ना बी हांवें केला पळय फॉर रायट पर्पज आय हॅव कम आउट नजीर तू 25 वॉर्डान काउन्सिलर फ्लोट करता ऐकलं तुझे तुझे अंडर व्हॉट टेनर ना 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 हांवें पळय ते कोण सांगला पळय दॅट इज रॉंग फर्स्ट आय हॅव स्टार्टेड विथ द अवेरनेस पब्लीक अवेरनेस करपाक बाबा हे म्युन्सिपालिटीन कितें चल्लां तें इंटरेस्टेड इन कमिंग काउन्सिल इलेक्शन तू रावपाचो आनी हांव रावचो ना बट आय विल सी दॅट द गुड कॅन्डिडेट कम्स अँड ओल्ड कॅन्डिडेट शूड बी थ्रोन आउट how you categorize good and bad candidates? You have seen the municipality for last many years. कोण सगळे आपले इश्यूक लागून आवाज करता मागीर सडनली भायर सरता फाटले सगळे काउन्सिलर बॅड आशिल्ले की गुड व्हॉट इज युअर सर पळय एक मनशाक लागून आमी 10 मनशाक वायट करपाक शकना आनी 10 मनशाक लागून एक मनशाक वायट करपाक शकना थोडे आसा बट पब्लिकान कितें करपाक जाय 1 टर्म दिवपाक जाय तरी म्युन्सिपालिटी चलतले गिविंग मोर दॅन 2 टर्म्स इट्स अ बॅड आमकां हे जाय इवन कोण बी आसूं बरो काउन्सिलर बी आसूं बट गीव देम 1 टर्म डोंट गीव देम 2 टर्म नाजाल्यार मागीर ते कळटा न्हू कशें वडपाचें ते सो बेटर हे कामां करप पब्लिकान करपाक जाय की न्यू फेसीस दिवपाक जाय म्युन्सिपालिटीक बरें चलपाक लागून हे फक्त काउन्सिलरा कडेन वाटतं तुम्ही बाकीचे कितें 1 टर्म सिस्टम ओनली विल काउन्सिल की No, 1 term councillor family raj total cut off. Family raj येवपाकूच जायना. फॅमिली राज गेले न्हू हिंगा ना जाता थिंगा कितें तरी आसा सो ते फॅमिली राज कट ऑफ करपाक लागून हांव सारको रस्त्याचेर जमलो हे काम करपाक लागून पण तुम्ही आता मार्केटाचे उलयताले वेर एक्झॅक्टली दे फेल्ड खंय फेल जाला ते तरी सांगा यू सेड स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन मार्केट केला सी मॉडर्न मार्केट केला मॉडर्न मार्केटान कितें आसपाक जाय तें आसा ना कांयच ना कितें आसता फॅसिलिटीज आता फिश आता दिसभर विकता सांजे त्यांची क्लिननेस आसपाक जाय सारखे फिनायल घालून डेटॉल घालून ते क्लीन आसपाक जाय नेक्स्ट डे तिंगा बसपाक तांकां उमेद येवपाक जाय तूं आफ्टर 5:30 वर्स तिंगा असले वास मारता देर इज नो ड्रेनेज सिस्टम फॉर दीस मॉडर्न मार्केट उदक पांया कडेन अशें उरता देर इज नो क्लिननेस हाव म्युन्सिपालिटी इज कलेक्टिंग द सोपो तांकां पयशे कित्याक दिता पब्लीक क्लीन करपाक लागून न्हू ते करना ते आता एक कोणाचो फेलियर तितून तुम्ही कोणा पॉइंट आउट करपाक शकता municipality failure. See, this project come under municipality. तितून श्रेय आमदारी घेता न्ही पण
आमदार घेऊन दे, आमदार गटाराचे बी श्रेय घेता. गटर डझन कम अंडर आमदार. अरे एक आमदार गटारात थिंगा राहून उभं राहून काम करून घेता म्हणजे तुझी व्हॅल्यू किती उरले. वी हॅव टू कॉल द डिपार्टमेंट. आमदारान प्रोजेक्ट बांधले आता साफ करपाचे काम कोणाचे. साफ कोणाचे ते आमदाराचो प्रोजेक्टूच ना न्हू. इज अ म्युन्सिपालिटी प्रोजेक्ट. इज अ म्युन्सिपालिटी प्रोजेक्ट. इट्स नॉट आमदार प्रोजेक्ट. आमदाराचे प्रोजेक्ट कितें आसा. यू आर द MLA. You are the MLA for everyone, not for the particular people. तू काम करून घे. तू सांग नका की बाई मॉडर्न मार्केट हांवें केला म्हणून. तू सांग नका एक गटर हांवें केला म्हणून. आनी मातशें हांव अल्विनाक सांगता मातशें ब्रीफ अप करपाक लागून. अशी तुम्ही विचारला की म्युन्सिपाल्टीचो ड्रॉबॅक खंय. आय स्टार्ट फ्रॉम देर. म्युन्सिपाल्टीन वेजिटेबल मार्केट बांदलें. सगळ्यांक थंय ऑपोजीट बरकतली. सगळ्यांक थंय शिफ्ट करतले म्हणून सांगलें. दॅट इज बिकम ए डंपी यार्ड नाव. आनी सगळे भायल्यान वचूना. वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, कोण लसूण विकता, कोण स्पायसीस विकता. यू पुल देम इनसाइड. सेकंडली यू आस्क्ड अबाउट MLA ते करपाचें न्हू. वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ MLA? The MLA should know himself. MLA is not only a short form, MLA. MLA is a member of Legislative Assembly. He has to sit down and make legislation over there for the good of the Vasco city. How many legislation he has so far made in the assembly, urging the government that this should be implemented, this should be done. Nothing. But yes, get a project. I stand over there. I get the ministers, open the placard, and then it's done. That's it. Nothing else. You being a former journalist, what's your opinion about the modern music market? Same. What went wrong there? The implementation. It's an implementation. As Nazir said, if you go on, even now, if you go opposite Look Optics, there are few people still sitting and selling coconuts and vegetables. Pull them inside. Pull all those who are sitting on the roadside inside. I will now Zakmarit Taylo. Zakmarit. One day, एकली गावड्याची बायल ती वेन्नेसान येता. I happened to go few days back. बाबा कांय गिरायक जायना मरे. आमकां जाण बसयलें. ते सगळे बायलांक घाल. And they were literally not having any business. One lady whose son has died. She has to support her grandchildren. She's a widow and a daughter-in-law. She cried in front of me literally. Baba bhaji gaya mare. Giraik jaun. I forcefully had to buy vegetable from her because I felt pity for her. Market banla very good, very good. Hats off to municipality or whoever is taking the credit. But implement it in a proper way. Let everyone be happy. It's not I sit on the roadside and make money. They sitting over there, they cry from morning till afternoon. I have not done anything. That's not a thing. You want to add up anything? No, thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण. गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.